तांकां न्हू संवसारां आपल्यागे जिवितांत सुसेग आसना. ओके, सो तेंगे सुसेग आसना म्हणटरी तांकां कितें जाता, ओके आपल्या एक सुसेग ना, आमी दुसऱ्यांगलो सुसेग पाड करुया. आपल्या जिवितान आपण सुखी ना, सो दुसऱ्याच्या जिवितान न्हू मातशें घालया, उज घालया. पार्टनर जाय आसता न्हू, कोण ना कोण. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरीं आहाय मू. तेच भाशेन हांव, अलिशा, टायगर आमी आहाय बरीं. आनी म्हणटली गायज हमादा खूंय आहा काय मू? हमादा गायज कामार रावलोलो, कित्याक ताका अर्ली मॉर्निंग आहली. सो 2-3 दीस तो थिंगा रावतलो. ओके, आनी मागीर येतलो. सो येस गायज, तूं म्हणटली मातशी सकाळ फुडें कितें कोत काय मू थिंगा माटवाको हेट्टा. काल सांगलेलें गायज बरो पावस पडलो आनी बरें वारें मारतालें गायज. आनी हांव न्हू राती कडेन चोवपा येवपा आहलो. हें आनी आलिशान म्हणलो म्हाका चलया अरे भायल्यान चोया कितें जालें तें. सो गायज हांव न्हू येवं ना भायल्यान, इसरलो. आनीक आतां सकाळ फुडें गायज तुमी जाणाय सकाळ फुडें मातशें सद्दां भायलें येता मातशें फ्रेश एअर घेवपा थोडोसो. सो चोया म्हणलें म्हगेलो रानो बीन माटो कितें जालें जाल्यार सद्या कांय जालें ना गायज, बरे भाशेन आहा, सारको फिट एंड फायन म्हणून ते भाशेन. आनी चोवपा शकता गायज इतली फुलां येयले ताका, आख्खी फुलां गायज चोय बरें दिसताय सारकी. आनीक येस सांगिल्ले ते भाशेन खूब जातली ताका हे पाटी. आनीक कितें म्हणटा आमगेलें हेचो गायस हितून टोमाटो आनी आमगे हें बटरनट स्कॉच गायज तोय जालो आहा. ओके, सो ऑफ आहा ते दुस गायज हेंय रोवपा जाय आनी आख्खो क्लीन करपा जाय म्हाका फूल सारकें हिंगा. आनीक येस मागीर त्या तुमकां हांव मुखार दाखयतलो. ओके, आनीक पयलीं सद्या या गायज आमी करुया ब्रेकफास्ट आहा आमगेलें पॉरीश आनी बनाना खातलो. आमगेलें पॉरीश रेडी करून दवरलो आहा गायज. ओके, मायक्रो घालून दवरलो आहा, ती जाली आसतली. चलया करुया पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट. आनी समजा गायज तुमी सगळ्यान ब्रेकफास्ट केला आसतो मू, केन्ना जाय येयाय मुज बाबू थोडीशी पॉरीश हाय. ओके, आनी टायगरूय गायज मुज बाबू भायल्यान आहा, बट तो एसो तेसो भोंवता गायज. इट्स ओके, भोंवन दी तेका. आमी या गायज भितर आनी आमगेलो ब्रेकफास्ट करुया. ओके, सो लेट्स गो. चोवपा शकताय गायज टायगर चोय रावता हिंगसो कोणा चोयता चोय. हे देरा हितूंतल्यान तो ब्राक केल्लो आहा न्हू तेका वचपाक. कम टायगर, कम लेट्स डू ब्रेकफास्ट. कम इनसायड चोय गायज, हाशा धांवला मार. सो गायज आतां आमी करुया आमगेलो ब्रेकफास्ट. ओके, आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज ब्रेकफास्ट आहा पॉरीश. ओके, पॉरीश केलो आहा बरी हानी वानी घालून सारकी मातशें सकाळ फुडें गायज ताड्याकूय बरें पडटा. आनी बनाना गायज. आनी तेच भाशेन गायज हांव टीव्ही ऑन करतालो सकाळ फुडें मातशें गायज न्हू. हांव उठोन चोयता बारीकशें अपडेट न्यूजाची, गोंया कितें जालां कितें अशें तशें आहा जाल्यार गायज न्हू ही एक सोय आहा गायज म्हाका न्यूज चोवपाची. आनी बरें दिसता जेन्ना न्यूज चोयता तेन्ना सगळें सारकें, सगळें कांय जालें ना अशें तशें कांय ना जाल्यार न्हू बरें दिसता. कांय ना, तुमी जाणाय गायज गोंया कितें ना कितें आसता नाटकां, एक्सिडंट अशें आनी कितें हेगे चोरयो जाल्यो तेंगे चोरयो जाल्यो आनी कितें म्हणटात तें आमगेलें नो कितें ना कितें आसताच. ओके, एक्सिडंटाचें गायज म्हाका चड हें जाता, कित्याक तुमी जाणाय कितले एक्सिडंट जाताय ते. स्पेशली पयलीं म्हणटाले आमी मोटरसायकल घेवन वयताय तेंकां चड एक्सिडंट जाताय मू. आतां गायज गाडयांकूय जाताय आनी गाडयो गायज वताय आनी मोटरसायकल वाल्यां सोमतेच वयर पावयताय आनी आपुणूय वयर वयताय आनी तेंकांय वयर पावयताय. सो गायज ताका लागून न्हू हांव केन्ना न्यूज चोयता अर्ली मॉर्निंग उठोन. येस गायज, आनी चड कांय सांगना, म्हाका टायमूय जातलो. सद्या म्हाका टायम आहा गायज, बरो हांव टायमार आहा. आनी एक्चुली कितें कोता हांव गायज जेन्ना अलार्म रिंग जाता न्हू म्हणटा एक 10 मिनटां स्नूज कोता आनी पत्ता दिता. सो आनी एक 10 मिनटां आयज गायज आनी कालूय गायज हांव न्हू 1 मिनट लेगीत स्नूज केन्ना. एज लॉंग एज अलार्म रिंग जालो झपको उठटा, कित्याक न्हू टायमूय जायना मागीर हारी करूं पडना. ओके, सो करुया पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट. सांगिल्ले ते भाशेन तुमी सगळ्यांनी केलो आसतो मू. आनी गायज ब्रेकफास्ट कशें आहा गायज तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. जे कोण म्हगेले सबस्क्रायबर आहाय पयलींचे आनी जे कोण आतां न्यू सबस्क्रायबर येयले गायज तेंकांय थँक्यू म्हणटा. जायते सबस्क्रायबर गायज म्हाका येयलो आहाय न्यू. बरें दिसता जेन्ना न्यू सबस्क्रायबर चोयताय, न्यू कमेंट्स येताय ते चोयन गायज वाचून न्हू म्हाका बरें दिसता. हांवूय खुशाल जाता, अलिशाय खुशाल जाता. ओके, सो दॅट्स इट गायज. मोगा सून मेळया तुमकां आफ्टर द ब्रेकफास्ट. सो गायज फायनली हांव भायर सरलो आनी गायज सारको टायमार आहा. 10 मिनटां आहाय गायज म्हगे बसीक. सो 5 मिनट पुरो म्हाका चलपाक, 5 मिनट लागून न्हू.
सो बेगीन वयता आनी मातशें रावता आनी चोवपाक शकता गायज काय बरो वेदर आहा आयचो बरें आहा गायज बारीकशें बरें वारें मारता थंड थंड आनी तेच भाशेन वतूय आहा सो इट्स अ ब्युटिफूल वेदर गायज आयचो आनी म्हाका दिसता गायज आयचो दिसूय मुगेलो कामार न्हू बरो वयतलो न्हू तुका मॉर्निंग फिलींग आसता जेन्ना तूं उठता तेन्ना सारको उमेदीन उठता तेच भाशेन गायज हांव बरो उमेदीन उठलो हांव नको कित्याक मो आनी भायल्यानूय गायज वेदरूय बरो आहा सारको डिसंट सारको सो या चोया आयचें काम कितको वयता आनी कितें जाता कामार तें तुमकां हांव मागीर सांगतलो ओके पयलीं सद्या या सुसेगाद बसीक सांगिल्ले ते भाशेन टायम आहा आनी जेन्ना न्हू गायज तूं मातशें बेगीन भायर सरता एक 5-10 मिनटां न्हू तुका एटलिस्ट बरे भाशेन उलोवपा मेळटा लायक नाजाल्यार गायज हांव हारी आसता ओके आनी सारकें उलोवपा मेळना सो चोया बस कितले येता ती एक पाटी न्हू गायज तूं न्हू बेगी वयता बस स्टॉपार बट फॉर सम रिजन गायज न्हू बस लेट जाता तेन्ना गायज मातशें त्रास जाता लायक न्हू ट्रॅफीक आसता वो डायवर्जन आसता तेका लागून मेन गायज न्हू एक 5-10 मिनट्यो बेगीन वचपा जाय कित्याक इन केस तर बस चुकली न्हू मागीर हांव मागीर जापको आलिशा फोन मारता आगो आलिशा बस चुकलो आहा मातशें म्हाका पावय मो कित्याक न्हू एक पाट मगे बस चुकली लेट जाली आनी डायवर्जन आहल्या गायज हे स्टॉपार रावना मागीर दुसऱ्या स्टॉपार वचूंक पडटा सो वीच इज फार फॉर मी सो मागीर आलिशा येता म्हाका पावोवपाक आनी आलिशा चड टायम लागना गायज एक्चुली म्हाका पावोवपाक 5-6 मिनटां भितर गायज तें पावयता आनी आपल्या घराको पावता बट कितें तेगेली पयलीं सद्या न्हीद डिस्टर्ब जाता ओके न्हिदलो मनशां उठायन आपोवप आनी मातशें पावय गो म्हणप न्हू बरें जाय न्हू सो सदां म्हणटा अरे बस येयल्या पुरो सारकी टायमार कांय प्रॉब्लम नाहल्या पुरो बट जायत गायज पाटी न्हू म्हाका घडलो आहा येता बस स्टॉपार रावता आनी नोटीस करना की हें बस स्टॉप क्लोज आहा मो आनी रावता आनी म्हणटा अरे बस येयल ना मरे मो सो चोयल्या मागीर अशें को बसो वयर चोयलो न्हू हेजे बोर्डार हारी बस दीस बस स्टॉप इज क्लोज मो जायत पाट जालो आहा गायज म्हाका हे भाशेन आनी कळटा तुका एकटो आसता बस स्टॉपार लायक कोण दुसरें आसना कोण येयलो आसना तेन्ना मातशें डावट पडटा अरे हें बस स्टॉप क्लोज आहा कितें रे मो आनी सारकें तर कन्फर्म केलें जाल्यार मेनली त्या बोर्डार बरोवन दत्ताय दीस बस स्टॉप इज क्लोज न्हू सो आयज आहा तें ओपन आहा आनी येतली बस आनी एक 5 मिनटांनी अशी ओके सो गायज हांव मेळटा तुमकां माशोकतान सो गायज फायनली पावलो हांव एअरपोर्टार ओके आनी बस गायज सारकी टायमार येयली आनी मातशें प्रॉब्लम जालें गायज मुगेलें न्हू कितें रे तें टॅप कोत्तालो पे करपा जाय न्हू जेन्ना तूं बसीर चड तेन्ना हेंच जायना जालें कितें रे तें टॅपू जायना जालें कितें मुगेलो बँका कितें इशू आहलो मुस्ता कार्डाचो सो तो मुगेलो कितें म्हणटा रे तो आमगेलो ड्रायवर बसीचो जो कोण आहलो बरो मनीस आहलो गायज न्हू तो म्हणलो इट्स ओके आनी तूं वच म्हणलो बस म्हणलो सो गायज हांव गेलो आनी बसलो बट जेन्ना हांव देंवतालो न्हू हांवें म्हणल्यार बेश्टी ट्राय करून चोया ओके सो पत्ती ट्राय करून चोयलें गायज इट वर्कड ओके सो थँक्यू म्हणटा काय कितें एटलिस्ट तेणें म्हाका चोडों दिलो भितर एक पाटी न्हू ड्रायवर कितें कोत्ताय ना म्हणटा वस देंव म्हणटाय ओके यू हॅव टू पे म्हणटाय आनी थोडे गायज न्हू एसो ड्रायवर आसाय ते अंडरस्टँड जाताय ओके सो गायज स्वताचे भाशेन भितरशें आनी बरो परफ्यूम मारलो आनीक वयता आतां कामार ओके सद्या येयलो हांव स्टारबक्साक एक चाव मारता गायज स्टारबक्साक बट गायज एक इसली लूट आहा ती स्टारबक्साक ओके गायज मुगेले कलिग्स म्हाका हात दाखयताय सो चोया चाव पिवपा मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता टायम जातलो हिंगा हांव चाव पिवपा रावता म्हणल्यार यू नो गायज हांव न्हू स्टारबक्साक गेलो बरी चाव मारतो म्हूण बट गायज इतलें बिजी आहा म्हाका दिसना म्हाका चाव मारूं मेळटली म्हूण सो हांव गायज येयलो सोमताच ओके वयता आतां चेंज वेंज कोत्ता आनी थोडोसो टायम आहा म्हाका गायज अजून एक 20 मिनटां आहाय
सो वयता आनी गायज तुमकां हांव मागीर मेळटा ओके आनी समजता गायज हायचो मुगे दीस बरो वयतलो मू गुड आफ्टरनून गायज केश हाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी तेच भाशेन हांव आनी टायगर हाय बरी आनी मॉर्निंग तुमी मसिकूय चोयलो आसतलो तोय हा बरो कामाक गेला दाखयलो आसता तेणे तुमकां म्हाका खबर ना तेणे कितें शूट केला कितें तें आनी हांव तुमकां सोमतें आफ्टरनून मेळ्ळां गायज मॉर्निंग उठलें आनी मातशें कामाचेर बसलें ओके कितें उरलो आहा तें क्लियर करपा जाय आसलेलें सो तें केलें सगलें आनी आतां चोय ब्रेकफास्ट कोत्ता आमगेलो यू नो आतां टायम जालो 1:30 आनी चोय कॉकटेल्स गायलें कॉकटेल हातले विथ ब्रियोश लोफ आनी बटर लायता आनी तें हातले एंड चाव म्हाका चाव जायी गायज इल्लीशी पूण जायी नाजाल्यार म्हाका हेडेक जाता चाव पी नाजाल्यार इल्ली पूण एको पाटी यू नो एक पाटी पूण जायी दिसाची सो ती पिता कोण आनी गायज थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जाय जाणांनी काल कमेंट गायले आनी आमगे आर्ग्युमेंट तुमकां लायक जाले म्हूण गायज एक्चुअली आर्ग्युमेंट न्हू तो आमी सदां फकाण कोत्ता तूं घराको बसून काम कोत्ता तुगे इजी म्हूण ओके सो तेका लागून हांव तेका सदां म्हणटा तुका इजी दिसता इजी न्हू म्हूण तेका हांव सदां बेजार कोत्ता मागीर पत्ते यू नो दोगांय तेशें करून बेश्टी आमगेली आर्ग्युमेंट न्हू आनी थँक्यू वन्स अगेन तुमकां सगळ्या तुम्ही आमकां हेतून मोग दिताय म्हूण लायक यू नो आनी जायते न्यू सबस्क्रायबर्सूय येयले हांव मसिनूय तुमकां सांगला आसतलें हांव नको कितें सांगलां कितें तें बट फ्रॉम मी एज वेल थँक्यू तुमकां सगळ्यांक ओके आनी हय ब्रेकफास्टाक कोत्ता रेडी आनी दाखयता तुमकां कितें करपा आहा तें नेक्स्ट अजून कांय प्लॅन केलो ना गायज कितें रांदपाचें कितें तें 1:30 जाली मसी म्हणल्यार मसी येतलो 4 o'clock घरा पावत म्हणल्यार 4 जाताय तेका आनी तो थिंग यू नो लायक आपणागे ब्रेका खाता कितें नाल्यार कितें ओके आनी बीफ हा मुकडे आनी कटलेट्स हाय बट ते बेजार येयले हांव सो थोडीशी दाल कोत्तलें दाल रायस आनी कटलेट्सूय हाय थोडे मॅरिनेट केलो जाय जाल्यार तेका नाल्यार चेरीस भाजतलें चोयता कितें कोत्ता तें मेसेज घालता तेका एन्सरपाक कटलेट खाता दाल रायस आनी कटलेट सो चेरीस जाय ती सद्या सो दाखयता तुमकां नेक्स्ट एनीवेज कितें कोत्ता तें गायज वयता मातशें पयलो ब्रेकफास्ट कोत्ता रेडी कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज जालें आमगेलें ब्रेकफास्ट इट्स एक्चुअली अ ब्रांच ब्रेकफास्ट आनी लंच बारबो आनी गायज बरें लागता केन्नाय ट्राय कराय ब्रियोश लोफ आनी यू नो कॉकटेल घान बरें लागता आनी चोय मुगेली च्या अजून पित्तिंग आहा च्या पिता पिता गायज हांव न्हू व्लॉग चोयतालें एक आनी I was like, okay, no, I have to talk. कित्याक मागीर हांव विसरता यू नो कितें उलोवपा सोदता तें सो व्लॉग चोयता न्हू आमगे एकले व्लॉगरान आमगे गोवन व्लॉगर ते तेका एक कमेंट येयलो ओके गायज यू नो नेगेटीव कमेंट येयलो आनी आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट म्हाका नांवूय घेवपा नाका ते मनशा गेले वो तेगे यू नो तर मागीर आनी व्हडलें जाता सो गायज नेगेटीव कमेंट घालपाक बंद करूंक जाय यू नो इट्स नॉट गूड तुम गोंयकारांकू डावन उडयताय जालें ना सो मातशें अवॉयड कोराय जोरी तर मुगे मेसेज चोयताय एक कोण यू नो फेक आयडी घेवन येताय आनी कमेंट घालताय आनी वयताय यू नो तुमकां ते हाटल्यान दिसती पडना आमकां कितू त्रास पडटाय ते व्लॉगींग करपाक ओ लायक यू नो कामूय कोन्न सगळें कोन्न भुरग्यांक चोवपा पडटा थोड्यां प्लस व्लॉगींग कोत्ताय इट्स नॉट अ इजी टास्क आनी स्पेशली वेन युला बॉडी शेमिंग कळ्ळें कोण मोटे हाय कोण काडे हाय कोण दोये हाय कोण मेकअप मारताय चड कोण केंस एसो कोन्न हाय कोण आनी कितें कोन्न हाय गायज स्टॉप इट लायक यू नो दीस इज लायक टू मच सारकें देवान रोचलें गायज आमकां कोणाक काडे रोचलें कोणाक गोरे रोचलें कोणाक दुयेंस आसता कोण मेडिकेशन घेता कोण वेट गेन कोत्ता कोण वेट लूज कोत्ता सो यू डोंट नो कोणा जज करूंक जायना यू नो कोणा जज करनाकाय गायज बरें न्हू तें कित्याक कोणा काडे जावपा नाका लायक फुशेन जायनाय न्हू कोण काडेली गोरेली फुशेन जायनाय देव रोचता आमकां यू नो आनी कोण मोटे हाय तांकां मोटे जावपा नाका इट हॅपन्स ओ कोण बारके हाय तांकां बारकेली रावपा नाका तीय ट्राय कोत्ताय वेट गेन करपाक नॅचरल गायज कोण बॅड कमेंट घालताय ती स्टॉप डिमोटिवेटिंग यू नो आर युट्यूबर्स
इट्स हार्ड वर्क, इजी न्हू तें तुमकां आमगे लायफ दाखोवपा सगळे सगल्यांगेले, तरी पूण आमी दाखयताय तुमकां जाता तेश कोन. थिंगा बसोन म्हाकाय इजी दिसतालें पयलीं, हांवूच म्हण बरें बेश्टी भोंवताय ती व्लॉग करपा म्हण उलोयत भोंवताय. ना गायज, इट्स नॉट इजी. एक थिंगा रांदपा लेगून दाखयता ते जाणा कंज्यूम जाता टायम, बिकॉज तूं रिकॉर्ड करता सायड बाय सायड, नाजाल्यार तुगे अदरान जावपा आहा थिंगा एक वर लागता. सो रिस्पेक्ट गायज, रिस्पेक्ट कोराय सगल्यांक. बरें दिसना अशें कोन्न कमेंट येताय तो जाणा, तेंकाय जाता आसतलें लायक अरे एक कमेंट येवप म्हणल्यार डिमोटिवेशन जाता. आय नो 1000 कमेंट बरें येताय पूण तितू एक वायट येता, बट इट डजंट मीन तूं तो घालतो लेगून अशें कोन्न बॉडी शेम कोणाकूय घालपाक बरें न्हू तें. देव चोयता गायज, प्लीज तशें कोन्न कोन्नाकाय बरें न्हू. आनी तुमकां कितें दिसता, ही व्हडली सेलिब्रिटीज हाय लायक व्हडली कोण बोर दिसताय ती, तें कांय आसना. लायक कितें जाल्यार एक डिफेक्ट आसता सगल्या गायज, ओके. लायक कोण बरें दिसता तेंकां एक कसलें दुयेंस आसता, ओ कसली एलर्जी आसता, ओ कितें आसता, इट्स नॉट दॅट लायक कोण लायक 100% ब्युटिफूल ना, ओके, ओ हँडसम ना. सो कोण कितें म्हणटाय ते टॅबलेट्स घेता कसल्यो गोर जावपा, कोण आनी कितें कोत्ता लायक जायते तुम जाणा आयज काल संवसारांत सगळें जाता करपा. कोण काडी आहाय ते गोरी जाताय, कोण मोटे आहाय ती बारीकूय जावपा, कोण ऑपरेशन कोत्ता, हें कोत्ता, जायते जाता गायज हे संवसारांत आतां करपा, ओके. सो डोंट जज एनी वन. कोण हाय तेंकां लेट देम बी, तेंगे फुशेन कोन्न दी तें कितें करपा जाय तें, कोणा हें कोन्नाकाय लायक डिमोटिवेट करपा वचनाकाय. इट्स रियली रियली बॅड. आय फेल रियली बॅड. तेका लागून हांव म्हणलें उलयता, हांव सोंपे पडून उलोवपा वचना एश कोन्न कोणागे व्लॉग वाचोवन. बट आय फेल बॅड एंड जेन्ना म्हाका बॉडी शेम केलोलें हांवूय रिलेट जाता तितून. सो दॅट्स वाय आय वॉज लायक नो, आय हॅव टू सपोर्ट माय अदर व्लॉगर्स कोणा एश कोन्न बॉडी शेमींग बा कोत्ताय जाल्यार. So I thought I will do it. Oy, guys, just one thing. तुमकां जाता जाल्यार तुमी कोराय न्हू व्लॉगिंग आनी ट्राय कोराय, आनी मागीर तेदोन तुमकां कळटलें कितें कोन्न त्रास पडटाय ते सगळे व्लॉगर्स आहा, ओके. इट्स नॉट इजी. आमी वी वर्क हार्ड दाखोवपा सगळ्या. सो प्लीज घराको बसोन जज कोन्नाकाय दुसऱ्यांक, ओके. आनी आमी इट्स रियली डिसअपॉयंटींग. आमगे गोंयकारांकूय एश कोन्न डावन उडयताय, बरें न्हू तें. लायक दुसरे हितू रिलिजनात चोय ती आपणाय लोकांक सपोर्ट कोत्ताय, हितू सपोर्ट कोत्ताय सारकें, दुसऱ्यान कितें म्हणल्यार झोगाडपा वयताय. पूण आमगे गोंयकार आमकां सकयल देंवपा भोंवताय, वीच इज कंप्लिटली रॉंग. लायक करपा वचपाना, एकमेकांक सपोर्ट करूं जाय. कितें नोको जाल्यार वी ऑलवेज से आमको हिंसाराय, लायक कित्याकूय दुसरे आम सदां म्हणटाय वी आर ऑलवेज देर फॉर लायक यू ऑल. कोणाकूय जाय जाल्यार हेल्प, इवन रिलेटेड यूट्यूब वो कितेंय लायक तुमकां हेल्प जाय आमको हिंसाराय, वी आर ऑलवेज हॅपी टू हेल्प. आमको एग्जाम्पल कोण हिंसारतलो तुमगे कॅमेरा कितें वो कितें कोन्न यूज करपा, वी टेल देम, आमकांय ना लिपोवपा. एट द एंड ऑफ द डे आम तेंक दाखयल म्हणल्यार आमगे कितें वचपाना न्हू, एटलिस्ट ती मूव जातली कितें करपा, व्लॉगिंग करपा. एंड आम सदां म्हणटाय लायक इफ यू आर विलिंग टू डू यूट्यूब, वाय नॉट, यू कॅन, लायक जाता, कित्या जायना. सगल्यांको टायम आहा जाल्यार करूं इजी. इफ यू हॅव टायम ऑन युअर हँड्स यू कॅन डू व्लॉगिंग, इट्स पॉसिबल, ओके. सॉरी गायज तुमकां हांव हेजें उलयलें म्हूण, हांव उलोवपा सोदनासलोलें, बट आय वॉज लायक नो, आय हॅव टू टॉक. कित्याक एकमेकांक सपोर्ट करूं जाय. लायक दुसऱ्या कोणें कितें म्हणल्यार म्हज्यानूय स्टँड घेवपा जाय तेंकां, ओके. हांवें तेशें करून केल्यार म्हाका कोणें कितें म्हणल्यार ती स्टँड घेतली म्हाका, सो इट्स गिव एंड टेक सदां. गायज अशें करून लायक सपोर्ट कोराय सगल्यांक, आनी तेंकाय लायक डिमोटिवेट कोन्नाकाय, मोटिवेट कोराय सगल्यांक. लायक ऑनेस्टली स्पिकींग, आमगे सगल्यांगे व्लॉग्स चोयता न्हू हांव पयलीं सिरियल चोयतालें, ओके, हिंदी सिरियल चोयतालें, केन्ना सोडनासलोलें, बट आय हॅव नो टायम फॉर इट, बिकॉज मुगे टायम आहा ते जाणा हांव आमगे गोवन व्लॉगर्सांगे चोयता, थोडे दुसरे लोकांगे चोयता, लायक वीच इज अ सपोर्ट एंड इट एंटरटेन्स मी. सो म्हागे टायम पास जाता. सो तेंच तुमी कोत्ताय गायज, सगळीं टायम पास कोत्ताय आमगे चोवन सगल्यांगेले. बट इट डजंट मीन तुमी नेगेटीव कमेंट घालपाचे म्हणून,
बट दिसना गायज तेश कोन जेन्ना कोत्ता न्हू तेन्ना कळटा ओके सो प्लीज रिस्पेक्ट दॅट आनी स्टॉप इट एकमुका डावन उडोय नाकाय गायज लायक सपोर्ट करा एकमुका ओके आनी तुमकांय हेल्प जाय सांगाय आमी हेल्प करपा रेडी आहाय कोणा यूट्यूब करपा जाय आस्क एंड वी विल ऑल हेल्प आय एम शुअर अदर व्लॉगर्स ऑल्सो विल हेल्प कोणा कडेन जात जाल्यार सो प्लीज हें कोर नाकाय आनी मुगे थोडीशीं उतरां तकले दवराय ओके गायज हांव न्हू मातशें मुगे कामाचें बसता आतां आनी तुमकां मातशें रावन मेळटा ओके So guys, finally it's break time and your break ayla has gela double cheeseburger guys with extra cheese, extra mustard, extra mayo and one coke okay and sometimes guys तुम्ही सगळ्यांना ब्रेकफास्ट पा केला असतो मग आणि केलना जाय हे हाया बरो cheeseburger आणि ब्रेक आयशनी आधी गायज पयलो हांवें अलिशा फोन केल्लो अलिशा फोन करपा कारण गायज यू नो रिजन आयज म्हाका एकटो कस्टमर मेळ्ळो एक तेगेले पेट घेवन वयतालो तेगे माजरा घेवन वयतालो ट्रॅवल जातालो तो फ्लायटान सो तो केजी घेवन येयलो तेका सो हांव तेका इन्फॉर्मेशन घेतालो लायक यू नो तुका लायक आय मीन आमगे टायगरा व्हरपा जाय म्हणून जाय न्हू केन्ना इन केस जाल्यार कोडपा जाय न्हू म्हाका कितको वताय आनी कितें तें सो तेका इन्फॉर्मेशन घेता हांव जाय तुका ते कस्टमराक उलयता हांव सो तो हिंगसो कोलंबिया तो फ्लाय जाता आनी येस गायज हांवें चाल्लो तेका की तुज्यान आय मीन तुगे माजरा घेवन कॅबिना वचों जाता लायक फ्लायटान भितर इज लायक या वचपा जाता म्हणून लागलो तो एज लॉंग एज ही इज कम्फर्टेबल सो म्हाका दिसता तेका लागून गायज हांवें न्हू पयलीं सद्या अलिशा फोन मारलो बेगीन आगो म्हणलें कोण एकटो कस्टमर हांवें चोयलो म्हूण सांगलें तेज्यान ट्रॅवल जावपा जाता मो माजरा घेवन आनी तो बरो भितर फ्लायटान घेवन बसतो मू तेका सो हांव बरो मातशें कोत खेळ्ळो त्या माजरा कडेन आनी तेगे कलर बरो ग्रे आनी तेजें नांव कितें सांगलो तेणें म्हाका गायज तुम जाणा हांव नांव विसरता हांव नांव तेजें विसरलो सो येस बरें दिसलें म्हाका मातशें उमेद येशिल्ली की टायगराकूय आमच्यान व्हरोंक जाता इन फ्युचर गायज हांव नोको दीस टायम इट्स नॉट पॉसिबल कित्याक तेगे डॉक्युमेंट्स करपा जाय जायत करपा जाय गायज पासपोर्ट मो आसता तेंकां सो येस एज लॉंग एज आमी गोंयचो येयले म्हणटरी गायज तेगेली पासपोर्ट कितें डॉक्युमेंट्स जाय ते गायज हांव रेडी करतलो कित्याक न्हू म्हाका व्हरपाकूय जाय तेका केशे भाशेन बट वन थींग गायज यू नो मनशा तरी म्हाका दिसता मातशें चीप पडटा बट तूं पेट बा वच जाल्यार गायज इट्स व्हेरी एक्सपेन्सीव बट तरी आसतना गायज म्हाका टायगरा व्हरपा जाय तो व्हरपा जायच केशे भाशेन सो ती खबर सोडया मागीर चोया आनी येस आतां सुद्दां आमगेलो बर्गर खाता गायज ओके कित्याक हाफ एन आवर ब्रेक गायज तुमी जाणाय रोकडो वयता चड वगत उरना खबर मात म्हणल्यार वयता खाता जाल्यार तुमकां खबर मात म्हणल्यार 3 मिनटां आनी चोवपा शकताय गायज बॅकग्रावंड ओके एनवायरमेंट सारको एअरपोर्ट म्हणल्यार यू नो फ्लायट अशें करून दिसती पडली म्हणटरी फाटल्यान बॅकग्रावंडाक गोंय चुडूक आसता आवय आमके दो वयतली आमगे दिसताली वचपाचें म्हूण सो येस गायज ब्रेकफास्ट करुया आनी मेळया तुमकां ओके मोग आसूं सो गायज फायनली काम जालें काबार आनी गायज हांव न्हू चड वगत उलयना तुमचे कडेन कित्याक न्हू म्हगेली बॅटरी सारकी ड्रेन जालो हा ओके ओन्ली 5% उरलो हा गायज आनी म्हाका न्हू बसी मागीर टॅप करपा जाय ओके सो हांव गायज तुमकां मेळटा सोमतो घरा कडेन ओके सो सी यू गायज लेटर ऑन सो गायज किचना येयला ओके मातशें काम केलें येयलो वगत आनी आतां जाली 3:30 ओके मस्सी ऑलरेडी काबार जाला आसता मस्सी काम ते काम ती ना काबार आनी हांव थंय दाल कोत्ता ओके दाल करपाना हांवें थंय हिंगा कुकरान घायल्या दाल आनी बरी वॉश केली ती आनी 2 कप घायली गायज कित्याक न्हू मागीर वेस्ट जाता चड खावपा वचना ओके थंय 2 कप घायले दाल आनी हांव एकूच सिटी मारतालें युजली हांव कुकरान करना फोंड मारता सोमती दाल यू नो तितून घालता आनी कोत्ता कित्याक न्हू ती मागीर रोखडी सॉफ्ट जाता एश कोन्न कुकरान बट हितू एकूच सिटी मारता आनी कोत्ता ओके आनी थंय हांवें हिंगा घेयले 2 ऑनियन थंय ते हांव फोण्णां घालतलें ओके टोमॅटो चिलीज आनी आख्खो एक गार्लीक पॉट घेयला हांवें तितून 1 2 3 4 5 6 7 12 हाय ओके लसूण 12 लसूण आनी थोडो आल घेयला पयले लसूण आनी मस्टर्ड सीड्स थोड्यो घालतले आनी बरें गरम तेलां सोडटलें आनी मागीर पियाव आनी टोमाट घालतलें ओके गायज तुमकां रेसिपी एज सच दाखयना कित्याक तुमी सगळीं जाणाय दाल इजी सगळ्यांच्याकूय करपाक ओके आनी हांवें पयलीं दाखयलो हा दाला रेसिपी कोणाक जाय जाल्यार आमगे पयलीं ब्लॉगांचे वचून चोय ओके
आनी एकोदान रायस करपा दवरला थंय दिसती पडटा आसता तुमकां कित्याक रोखडो मस्सिगे येवपा टायम जातो न्हू आनी हांव मातशें कामाचें बिजी जालें तेका लागून हांव येवंक ना लेट जालो मातशें गायज आतां दाल बॉयल करपा दवरता ओके तितून हांव एक चिली इल्लीशी हल्दी आनी मीठ घालतलें आनी दवरतलें ओके एकूच सिटी मारतलें सो गायज मुगेली न्हू दाल जाली एकूच सिटी मारलें सांगलें ते भाशेन पूण ओपन करपा ना हांव दवरतलें आपण थंड जावन मागीर ओपन करता ओके आनी दुसऱ्या वगान गायज हांव दवरता हेचो हांडी फोंड मारपा ओके आनी हेचें सगळें रेडी करून दवरलां जिंजर गार्लीक आनी ऑनियन आनी चिलीजूय चॉप केले हांवें आनी हेचे सगळे आमगेले मसाले रेडी दवरले दाखयता मसाले म्हणल्यार हेचे आमगेले चिली पावडर आनी आमगे जिऱ्या पिठो आनी कोथमिरी पिठो आनी इल्लीशी हल्दी ओके हेचय ती घालता हांव आनी कोरिएंडरूय चॉप करून दवरल्या टोमॅटो आनी थोडे करी लिव्स हेचे सो कोरिएंडर टोमॅटो आनी करी लिव्स ओके सो कोत्ता बेगीन बेगीन गायज ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके लास्टा दाखयता सो गायज तांचो होंड मारपा दवरला तुमकां सांगपा वयतालें म्हणल्यार आज मस्ती येता न्हू सो होपफुली तेज्या पयलीं जाल्यार पुरो म्हणटालें ओके जालें जाल्यार म्हणपाचें कांय केलें ना म्हण चोवया कितें म्हणटा कितें कर रे लाव म्हणटा गायज म्हाका तेका बेजार करपा बरो दिसता सो चोवया कितें म्हणटा ओके चयता इन केस जालें जाल्यार मागीर हॉला वयतलें ओके लिवींग रुमाक आनी लिवींग रुमा सावन मागीर तो येतो न्हू इंचातलो हांव मागीर ट्राय करता रिकॉर्ड करपा ओके चोवया कितें म्हणटा वासाचें कडकडत तेका कितें जाल्यार रांदलां कित्याक तो जाणा दिदी आनी भैया कामाक गेलो हांवें म्हूण आयकलें आहा म्हूण घरा कडेन ओके सो एनीवेज फिंगर्स क्रॉस्ड हॉर्न जावपाकूय येयलां बेगबेन करता आनी चयता जात जाल्यार सो गायज बसी कॉल केलोलो काडूं ना तेणें पूण मॅसेज घायली आपण खंय बसीचे आहा ओके आनी थंय मुगे दालूय जाली दाखयता तुमकां थंय ओके आनी खतखत्यो पावल्ले थंय ओके आनी मातशें कशें शिजयतलें आनी बॉन करतलें ओके आनी रायजूय जालो सो गायज आतां वयता आनी लिवींग रुमान बसता ओके आनी रावत तेका कित्याक आय एम ऑन द वे म्हणली तेणें सो येतलो आतां सो गायज वचय मस्सी येयलो ओके आनी टायगराका हेडटा वचय आनी आमगेलें बेबी टायगर बेबी आतां वयता गोवा वयता नो यू कॅन टेक हिम फ्रॉम हियर या व्हाय हिंगसन ना कॅबिन व्हरोंक जायना हूंय हू सेड फ्रॉम हिथ्रो you have to go via France and all that We'll side. go France, Paris, Dubai, don't worry guys, as long as Tiger reach Goa. Okay. France also, and Paris, Los Angeles, ready, as long as my Tiger is going Goa. Lava too busy ahloले कित्याक रान रे चल रे अगो कितें रांदलें ना दादा कामाचो तूं बिस्ट लायकाची आहा कितें गो गायज चोय कान आलय ना मातशें कर म्हणल्यार इतू बिजी दाखयलें तेंकां हांव कितू बिजी आहलो तें मातशें कर न्हू इल्लेशें रान चल सोमता हांगा काड आनी कांय ना थिंग हाडलेलें काटलेशें हाय कितें म्हूण काटलेशें आतां डेयली 3 दीस जाले काटलेश म्हणल्यार गायज प्रोटीन बरें हांगा मास ओके मातशें मसल आनी केस गेलो आयज दीस Oh, was nice. झालं आणि एक दिवस उलट घेते सॉलिड हाले एक दिवस काम उरला One more day, guys, and then I'm off back. For 4 days. For 4 days. ओके आणि मगे फोन गेलो वचय हागो सकाळी मगे हे जाऊ ना कितको हा तेका लागून तू मेसेज घालता कित म्हाका डोंट कॉल 4% 2% कित उरलो कॉल कोन्नाक गाइस एक सांगले म्हाका कॉल कोन्नाक मगे बॅटरी मोडपाची I didn't see पत्ता नी फोन चॅन सोयल्लो आसलो पूण कित काय म्हणल्यार फोन येला म्हाका आणि तेन्ना from the other phone I called you know बट स्टील 1% उरल्या गाइस लाकीली 1% उरल्या गाइस एक सांगले लावत चल रे राजिया मरे मातशें जप जप पण करूया दोगांय मेळ कित तरी गाइस जेणे कोण दोलना हे चोडू कोंबिये भाशे कित म्हळ्यार ते काय कितें सादायता कोंबिये भाशे चोडू गाइस मुकोर गाइस तुमकां खबर आहा जेन्ना कोंबी तांतये येता न्हू तेन्ना को 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 रडटा म्हणजे आमकां हे दिता वास येल तेका बरं आमकां सिग्नल दिता कोंबी की आपण तांत घालपा गाइस वास येल तेका आलिशा
ते आता रांदीला मार को 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 करते मागीर सारकी नो 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 गायज वास येल तेका डोंट लाय नो आय कॅन स्मेल या तेका लागून ते कळटे तेका लागून अगो हा नाल्यार दोन येदोन उतरां घालपाचो ओय आपण येवन रांदपा जाय ते हास्या बेजार करता काय तेका चोयताले कित म्हणटा काय म्हूण बट ना आलिशा कोण ना ते प्रँक करपाक कितकोन ते आलिशा तो परेश रावल जाणटो कोणे गोल कित म्हणटाय गो ते हेराफेरी पिक्चर चोयला परेश रावल इच्छा नासतना सांगता चल रांदया म्हण कित्याक टायम जाला हांव तुका सदां म्हणटा आमगे सारको परेश रावल कुछ बी कुनाली सो गायस सांगपा म्हणल्यार दीस बरो गेलो आयज बट मातशें टायर्ड जालो कित्याक न्हू राती हांव गेली जॅम बरी जावं ना दोन तीन चार पांच पांच उठला 3 वर गायज न्हीद जाली म्हगेली बट स्टील ओके केला तशें गायज आनी एक दीस आहा सो आनी एक दीस मातशें स्ट्रगल जावपा पडटलें म्हणजे च्या उरले दॅट्स इट चोयलें हांव एका च्या पिला डायट करता न्ही गो बारीक जावपाक काय जालीशा डायट करता म्हणटा आतां पयलीं भाशेन जाता खंय तें बारीक स्लीम एंड ट्रीम ऐश्वर्या रॉय शेर ना की तू वेट गेन केलं गायज एनीवेज या मरे जेवपाचें येत मरे तूं हांव जेयन आय फूल आमगे हांगा चेंज करता गायस आमगेले हांगा चेंज करता मातशें आनी मागीर तुमकां मेळटा वोत मातशें येयलो सकाळीं पावस आहलोलो बट रोप घायलाय भायर सकाळीं वयता समगे काड्डा प्रॉब्लम जाले आय कुडंट टॅप ओनली लायक यू नो बट लकीली गायज तो ड्रायव्हर सांगेल ते भाशेन न्हू वाय यू डिडंट टेक अ बँक कार्ड bank card who will carry wallet I don't want to carry I don't like guys to carry wallet आणि bank card त्या आणि हांव नका I never carry कित्याक फोनाचे आस न्हू what I know now this will happen so I tap केलें गायज सांगलो तुमकां कितें सो लागना जालें सो चॅक करतालो बट ड्रायव्हरा रिक्वेस्ट केलें आय विल वेट हियर unless until I pay I won't sit so guys दोन स्टॉप न्हू हांव तो चॅक करता म्हणल्यार गायज पावलो एअरपोर्टार बट लकीली गायज हांवें टॅप केलें जालें हांव नको कित्याक लागून आय डोंट नो इट वॉज माय फॉल्ट तेंगेलें केन्ना न्हू बसी टॅप करता आसतना मातशें त्रास जाता हय ओके चल चेंज सो यस फायनली गायज बरे भाशेन वचोन बरे भाशेन पावलो आनी दीस बरो गेलो आयज घामेला एक्चुअली गायज एअरपोर्टाचेर न्हू दीस रोकडो वयता रोकडो काबार जाता न्हू लागो आय फेल्ट हांव पयलीं काम करतालें एअरपोर्टाचेर लॉंग बॅक अगो आनी या आनी गायज इतलो फास्ट वयता टायमू कित्याक बिजी लायफ न्हू तें सारकें बिजी सगळो गोत बिजी सो रोकडो वयता टायम आनी इट्स नायस एक्चुली सो गायज मास्टरान मेळटाय तुमकां ओके मातशी फ्रेशन अप जायन दी मागीर जेयतो तो आनी दाखयत तेका कितें केलें तें रायस आनी दाल केलें हांवें सिंपल गायज म्हाका दाल लायक जाता तेका लागून फास्ट जस्ट नाव हांवें वेंट तेका लागून तुका बरो हार्या भाजपा मुगो तुवें सारको देन यू कॅन डू म्हाका ते हाऱ्या चोय तूं बरो हार्या बऱ्या भाजता आयज सारको पारो आहा आमकडे पारो आय डोंट वांट मागीर थोडे सो बाय गायज सुके बांगुडिल्यो ओके बऱ्यो बांगुडिल्यो भाजता सुकेल्यो आनी बरो जेयता Oh, you want to make will make salad? Harya salad? No, no. नाका ते आनी काण करतालो तूं बेश्टें म्हाका नाका जेवपा हांव बरी दाळ आनी हारे भाजून खाता या सो गायज हांव मेळटा तुमकां माशेंतल्यान ओके या सो गायज माश्रान मेळटाय ओके सो गायज फायनली आय एम बॅक तूं म्हणटली मातशी खंय आहलो काय म्हूण मातशी गायज जग्गभर न्हिदोन आहलो सुसेगाद ओके सुसेगाद उठलो आनी सुसेगाद तुमची बरी येयला गायज ओके आलिशा सांगलो फ्रेश जायनात म्हूण फ्रेश जावपाक गेल्लो गायज यू नो येयलो आनी आलिशा जायले घाल गो म्हाका जेवण म्हूण सो आलिशान गायज म्हाका जेवण घालन दिलें आनी तें तुमकां हांवें दाखोवना कांय ना गायज ओके सो यस बरी जाल्ली आलिशागे दाल तुम जाणां म्हाका लायक जाता जेन्ना आलिशा दाल करता तेन्ना ओके आनी जायत दिसान हायलीशी दाल आनी बरें दिसलें सो असो आतां येयला परतो ओके न्हांवन भोंवन येयला गायज तुमकां आयचो ब्लॉग एंड करता म्हूण सांगपाक ओके सो समजता गायज हायचो आमगेलो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो म्हूण आनी गायज तुमकां आलिशान एक बरी मेसेज दिल्या हांव चोयताली ती केदो मेसेज ओके अबाउट बॉडी शेम ओके सो प्लीज गायज जेश कोन आलिशान सांगलां हांवें तें आनी चड पत्ते सांगना ओके सो तशें करून कोन्ना कांय कमेंट माराय एश कोन्न न्हू की दुसऱ्या हर्ट जावं पुशान ओके सो आनी गायज हांव म्हणना आमगेले बरे मनीस कोण कमेंट मारपाना हे भाशेन हे असले मनीस आसताय गायज यू नो जे कमेंट मारूं येताय ते की तांकां न्हू संवसारान आपल्यागे जिवितांत सुसेग आसना ओके सो तेंगे सुसेग आसना म्हणटरी तांकां कितें जाता ओके आपल्या एक सुसेग ना आमी दुसऱ्यांगलो सुसेग पाड करुया ओके सो ते आपल्यागे तेसो इंटेंशन तेसो मन घेवन येताय आनी ते येताय आनी कितें कोताय म्हणजे दुसऱ्यांकूय त्रास कोताय आपल्या जिवितान आपण सुखी ना सो दुसऱ्याच्या जिवितान न्हू मातशें घालया उज घालया
पार्टनर जाय आसता न्हू कोण ना कोण ओके तांकां पार्टनर कित्याक जाय आसता कित्याक न्हू तांकां मायन पायन झोलोम दिला खरो बट तांकां सोडून दिलो आसता ओके तांकां माय पाय कडेन बोगले घेयना आसतलो फॅमिली बोगले घेयना आसतली सो तांकां कोण ना कोण जाय अशें को हें करपाक कळना तुका सो ताका लागून येताय ते ताका एक कमेंट घालताय आनी न्हू दुसऱ्यांगेलें मायंड आनी लायफान येवन तांकां न्हू डिस्टर्ब मो करूं सोदताय ते बट एनीवेज तेसो मनशां देवा हाती सोडूं जाय देव चोयत तेसो मनशांक ओके म्हणलो आहा न्हू की तें तुका जायना तुका तें घडना लायक यू नो तुज्यान तें हँडल करूं जायना तें तुवें स्वता देवाकच सोडपा जाय आनी असो मनशां गायज न्हू देव रोखडोच वयता रोखडो कितें म्हणटा रे तें आमगे तांकां न्हू बुद्ध निटेर ना जाल्यार तांकां निटेरी हाडपा देवा कडेन आसता ओके सो आमच्यान कांय म्हणूं जायना तांकां आमच्यान हालीं तांकां एक बरे भाशेन सांगूं जाता बाबा असो करनाका ओके तेज पाटीचें कितें बरें कर तुवें जिवितान कितें वायट केलो आहा ओके वायट कोत्ता ओके सो ओन्ली थिंग आय कॅन से ओके सुदर ओके मनशां सुदरो जाय तो चान्स आसता ओके सो एस न्हू की हांव म्हणना की तूं सुदरपा ना मू कोण तो कमेंट मारताय ते भाशेन सुदरतलो तुवें सुदरतलो कर कितें बरें कर ट्राय कर ओके चल एक यूट्यूब कर कितेंय कर हांव जाणा तूं गोडे बेकार आसतलो कितें काम धंदो ना आसतलो सो यस जेन्ना काम धंदो आसना गायज आनीक खूंय हरपता आनी कितें करपाचें तें कांय कळना तुमकां ओके हरपत थिंग हरपना भुरते करून हरपताय आनी सांगिल्लें ते भाशेन गायज 5य बोटां आमची 10य बोटां हातीची सारकी आसना ओके सो वयर सकयल आसताच सो इतलें गायज समजता हो आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू आनी लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टील दॅन गायज बाय